जुवांवाचें शुभ वर्तमान। हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो अशें ताणें म्हणलें देखून जिदेव ताचे विशीं गुणगुणूंक लागले। ती म्हणटाली, हो जेजू न्हय रे, जुजेचो पूत। ताच्या आवय बापायक आमी वळखनाव कितें? हांव स्वर्गार थावन देंवला अशें ताच्यान कशें म्हणूं येता? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, तुमचेच मोदें गुणगुणू नाकात। बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना आनी म्हजेशी येतल्यांक हांव निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो। ती सगळीं देवान शिकयलोलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी बरयलोलें आसा। जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात। कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला। खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जीं कोण बावार्थ ठेवतात तांकां सासणेक जिवीत मेळटा। हांव जिविताचो उंडो। तुमच्या पुर्वजांनी अरोण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेलीं, पूण हो स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो, तो खातीत ती मरची नात। हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो। हो उंडो खातात ती सासणांक जिवी आसतली आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मांस। तेन्ना त्या जिदेवा मदें वाद विवाद जालो। ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे? देवाचें उतर हें।